ती म्हाका कोणे तरी सोशल मिडियाचेर धाडली आनी खूब कडेन अशी सर्क्युलेट जाली. खूब जाणांनी म्हाका फोनूय केलो की ती म्हणल्यार अशी की वास्को PI डिमांडींग 1 lakh इन एक्सिडेंट. सो हांवूय शॉक जालो ती मेसेज पळोवन आनी तातूंत जे कंटेंट्स आहात ते हांवें पळयले. सो तातूंत कंटेंट्स अशे आहात की आमची एक व्हेहिकल गव्हर्मेंट व्हेहिकल रॉबर्ट व्हेहिकल ती GA07G 1936 ही रॉबर्ट 44 आमची ती बोगमाळो एरियेत ती वयच्यान पेट्रोलिंग करता. सो ती कोणाक चेज करताली आनी ती चेज करतना एक मायनर भुरग्याक आमी डॅश दिली आनी तो इंजर्ड जालो आनी ते मॅटर कॉम्प्रोमायज करपाक हांवें 1 lakh मागलें म्हणून अशी मेसेज सर्क्युलेट जाली. सो हाजेर म्हाका मातशें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. सो ही जी हो जो इन्सिडंट आहा हो 13 तारखेचो 13 सप्टेंबर हो इन्सिडंट असो की आमची रॉबर्ट व्हेहिकल त्या एरियेक पेट्रोलिंग करताली आनी ती बोगमाळाच्यान दाबोळी सायडी येताली आनी आमचो गौरीश म्हणटा ड्रायव्हर चलयतालो. सो तो जेन्ना ते नेवी म्युझियमा कडेन पावलो तेन्ना ओपोजीट डायरेक्शनाक एक मोटरसायकल आयली आनी तिणें आमच्या वचून गाडयेक फुडल्यान लेफ्ट सायडी डॅश दिली. म्हळ्यार पयली रायट सायडी सुद्दां न्ही लेफ्ट सायडी डॅश दिली आनी तो वचून त्या हारशाचेर पडलो आनी आमचो रेडिएटर आनी तो हारसो आमचो गाडयेचो डॅमेज जालो. सो त्या प्रमाणे ताणें पुलीस स्टेशनार कॉल केलो ड्रायव्हरान आमच्या आनी म्हाकाय फोन केलो सर साहेब अशें अशें जालो म्हणपाक लागलो आनी असो एक्सिडेंट जाला. सो अकॉर्डिंगली रोखडोच हांवें म्हज्या हेड कॉन्स्टेबलाक धाडलो आनी थंय वच आनी पंचनामा कर आनी फुडली कितें आसा ती कायदेशीर कारवाई कर. सो त्या प्रमाणे आमचो हवालदार हेड कॉन्स्टेबल आशिश म्हणून तो थंय गेलो ताणें सगळें पळयलें जाल्यार त्या पंचनाम्याचेर दिसून आयलें की तो जो भुरगो आहा तो एक्चुअली मायनर भुरगो आशिल्लो आनी ताणें ती मोटरसायकल होंडा शायन म्हणटी व्हरून आमच्या गाडयेचेर लेफ्ट सायडीक मारून गाडी आमची हारसू डॅमेज केल्लो आनी रेडिएटर डॅमेज केल्लो. सो मोटरसायकल म्हणटकीर ताका बारीकशें कितें लागतलें सो ताका आमी रोखडो मेडिकलाक धाडलो आनी ती पंचनामा केलो आनी फुडली कारवाईक आमी ताच्या पेरंट्स कोण आहात आनी ओनर आसा तांकां पुलीस स्टेशनार आपयलें फॉर फर्दर इन्क्वायरी. सो जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की जी मोटरसायकल आसा ती ताजो ओनर महादेव कवळेकर लक्ष्मण कवळेकर म्हणटो. सो ह्या बापायलो हो भुरगो पळय आहा ताजो बापूय तागेर टायर फिटर म्हणून काम करता आनी ती मोटरसायकल त्या ओनरान त्या बापायक दिल्ली आनी ती ताणें घरा कडेन हाडून दवरिल्ली आनी तो गांवां गेल्लो आपल्या. सो ताज्या आवयकय कळनासतना ह्या भुरग्यान ती चावी घेतली आनी ती मोटरसायकल घेवन तो भायर सरलो आनी हो इन्सिडंट जालो. सो आमी आमचें कितें आसा तें कायदेशीर करपाचें ठरयलें. तेन्ना तो ओनर मोटरसायकलीचो आनी ताजी जी पेरंट्स आसा आवय ती पुलीस स्टेशनार आयली आनी तांणी सांगलें की हें आमकांय खबर ना कित्याक आमकांय तो चुकून चावी घेवन गेलो आनी ती ओनरान सांगलें कितें ती मोटरसायकल ताणें व्हेल्ली आनी घरा कडेन दवरिल्ली आनी तो गांवां गेल्लो आनी आवयकय कळनासतना हो भुरगो चावी घेवन आयलो. सो आवयन सांगलें की आपल्या भुरग्याची मिस्टेक कितें आहा ती. सो आपल्यालो भुरगो ल्हान आहा ताजेर फाल्यां कितें जर कायदेशीर हें केलें जाल्यार बेश्टो ताजे फुडले लायफाचेर परिणाम जातलो. त्या खातीर आमी पळय कितें डॅमेज आहा ती आमी विलिंगली करून दितात. सो तेन्नाय हांवें तांकां सांगलें पळय फाल्यां तुमी ना म्हणपाक जायना कित्याक कित्याक तें कायदेशीर जावपाक जाय ना जाल्यार कित्याक फाल्यां इट इज अ गव्हर्मेंट व्हेहिकल आमकांय फाल्यां आमच्या हांकां रिपोर्ट करचें पडटा आनी कितें आसा तें कायदेशीर एक्सिडेंट रजिस्टर करून फुडली कारवाय करची पडटा. सो ताणें उतर जाल्यार तें आनी करनाका आमी कितें आसा ती करून दिता कित्याक चूक आमची. सो फाल्यां कितें आहा आमी तांचे कडल्यान रिपेरूय करून घेवप आनी तांचेर एक्शनूय घेवप दीस इज इनजस्टीस. फाल्यां ती जर ती करून दिनात जाल्यार आमी एक एक्सिडेंट रजिस्टर करून हें केलें जाल्यार इट इज ओके. पूण ती जेन्ना करून दिता म्हणटात तेन्ना आमी हें करपा जाय कित्याक फाल्यां तांचे कडेन करूनय घेतली आनी जर तांचे कडेन जर फाल्यां एक्शनूय घेतलें हें सारकें जायना. सो त्या प्रमाणे दुसरे दीस ताणें मेकॅनीक हाडलो आनी सगळें एस्टिमेट बी कितें आसा तो काडलो आनी तें काम चालू करपाचें चालू आहा. सो मदींच ही मेसेज व्हायरल जाली आनी अशेशी कोण पयशे मागता 1 लाख मागता म्हाका कळना कित्याक सम पीपल आर युजींग सोशल मिडिया फॉर डिफेमिंग द नेम ऑफ अदर पीपल. हाजी पयलीं जाल्ले आहा असली गोश्टी. सो सोशल मिडिया अशी यूज जावपाक जायना कित्याक वायट कामाक खरेंच तें आसा. सो सोशल मिडियाचेर अशी नांव करप हें सारकें न्ही. सो म्हाकाय कित्याक म्हजें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन म्हाका दिवचें पडलें. सो हांगा तीय आहा ओनरय आहा आनी ताजी आवय आहा. सो ती हांगा आयिल्ली आसा आनी तुमी जाल्यार तांकांय विचारपाक शकता कितें आहा ती क्लियर. सो तांणी ती मेसेज घातली आनी तांणी म्हाका सकाळीं कॉन्टेक्ट केलो आनी अशी मेसेज व्हायरल जाल्या हें कितें काय म्हणून म्हाका विचारलें. सो त्या प्रमाणे ती आतां आयल्या. सो तुमी तांकांय विचारात कितें फॅक्ट एक्चुअली. सो म्हजी एकूच हें सांगणें की विदावट व्हेरिफिकेशन आनी हें कोणाचें नांव सोशल मिडियाचेर काडून करनाकात. वी आर ऑल्सो एन ऑफिसर. वी आर फेसींग द पब्लीक आमचे माने येतात हांगा आमचे माने न्याय मागपाक येतात आनी जेन्ना आमचेच जर अशी जर फालतू गोश्टी जर अश्यो बेश्ट्योच कोणीय फाल्यां डिफेम करपाक लागलो हें सारकें न्ही. सो आय वील ऑल्सो गिव कंप्लेन ऑन दीस एंड आय वील सी हू इज दॅट पर्सन. आय वील रजिस्टर माय कंप्लेन अगेन्स्ट दीस पर्सन कितें हें केलें. आनी म्हजे कोणें म्हणजे सुपिरियर ऑफिसर्स पळय आहा तांकांय कितें आसा तो फॅक्ट सांगलो आनी हें पळय जें कितें जालां तें सुपिरियर ऑफिसराक म्हणजे DYSP म्हजे बरोबर DYSP खबर आहा फॅक्ट कितें तो.
So I reported this matter to my superior that this is the fact. So तुम्ही आता हांगा ह्या आसा ताजो ओनराचो चलो आहा आनी ताजी आवय आहा त्या भुरग्याची आनी म्हजो ड्रायव्हर आहा हेड कॉन्स्टेबल आहा सो यू कॅन आस्क देम ऑल्सो. नहीं सर, मेरा बेटा गलती किया था, उसको लिए मैं माफी मांगते. मेरा बेटा के आप ही लोग बचाए हैं. हमको पैसा तो मैं कैसा मांगू? मेरा बेटा को जान आप लोग बचाए, मेरे को हेल्प आप लोग किए हैं. मैं पैसा मांगू, मेरे पास फोन नहीं, कुछ नहीं, मैं किससे बात नहीं करता, कुछ नहीं. पूछिए इनको, मैं झूठ बोलेगा तो 20-30 साल इनके पास रुका हूँ. मेरा बेटा को जान बचाए हैं लोग. मैं इतने के लिए आप लोग से माफी मांगते. किसका बात मत सुनिए, बस मैं हाथ जोड़ता पुलिस को. मेरा बेटा बचा उतना ही है. आप लोग सब लोग मेरे को हेल्प किए हैं. आप ही लोग की हेल्प से मेरा बेटा बचा, नहीं तो मेरा बेटा आज बचता नहीं. मेरा एक ही लड़का था करके मैं वही शाम सुबह बोल रहा पुलिस वाला की भगवान अच्छा रखे. आपके पास कोई मिला भी आपको जो नहीं? मेरे को कोई मेरे को पूछिए, मेरे को बात नहीं, विचार नहीं, मेरे पास फोन नहीं. मेरा बच्चा लोग पढ़ता उतना ही फोन करता. सर पूछिए, कभी देखे आप रास्ता जा, पूरा लोग से पूछिए. मेरे को आप लोग हेल्प किया है. दुनिया झगड़ा लगावे कुछ भी करे. ये थे तो लोग आए फिर इधर आए, साहब मेरे को हेल्प किए हैं, मेरे को भेजे हैं. हम लोग बोला था थोड़ा बहुत गरीब है, जो गाड़ी के खर्चा होएगा हम लोग देगा. हम हमारा दादा बात किए हैं. फिर मेरे को पैसा नहीं मांगे, वो लोग कुछ नहीं मांगे. क्यों झूठ बोलूं? मेरे को आगे पीछे कोई नहीं था. हमको हेल्प किए हैं लोग. किसका भी बात सुनिए मत. मेरे पास फोन नहीं, मैं एक पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक मोबाइल नहीं चलाता हूँ. किसका साथ में क्या बोलूं? बाबू को पूछिए, शादी हुआ इनका, सब हुआ हमारा सामने इनका. मैं झूठ बोलेगा तो पूछिए आप. मेरा बेटा एक बार और गलती किया, आप लोग बचाए. हाँ, मेरा बच्चा है तो गलती करता है, फिर आप लोग आके पाँव पड़ते हैं, आप ही लोग बचाते हैं. आप ही लोग को बुराई करूँ मैं आप ही लोग को बोलूँ सर हमको पैसा दे, हमको ये. अरे कौन मुँह से मैं मांगू? मेरे बेटा की जिंदगी बच के आया मेरे को तो नहीं. बस मैं ये झूठ इल्जाम है. साहब को कोई मत इल्जाम लगाइए. हमारा हमको जान बचाए, हमको हेल्प किए हैं. मैं ये बात कभी नहीं, मेरे को नहीं. साहब मेरे को ऐसा बचाए हैं. गाडी आणि ती गाडी तेंगेर आसलेली आणि तो सांगनासतना ती आवय कामाक गेली आणि तो गाडी घेऊन गेले कडे तो इन्सिडेंट झालो. इन्सिडेंट जाऊन ते त्यांच्यान साहेबान बी यांच्यान सगळ्यांना हेल्प करून त्याला पुलीस मेडिकल बी सगळें केलें. आमी कितें सांगलें ती गरीब आहा, कित्याक सर आमी कित्याक तें गाडयेचें काम करून दिता तेंचे कडेन तें जावपा ना. आनी म्हाजें स्वता हांवें काल सकाळीं 12 गेलो तो सांजचो 9 पर्यंत सगळें सामान हाडून ते गाडयेचें काम करपाचें. तांकां अशें सामान बी हाडून दिल्यार तेजे कमी पयशान जावनी. तेंचे कडेन ती ना ती परिस्थिती. ती लेबर क्लास काम करपी मनशाक आनी ती 10-15 वर्सां ती आमी वळखता. आनी अशें ना की ते साहेबाचें ते एलिगेशन घालपाचें की साहेबान पयशे मागला म्हणून. वयल्यान तेंचे इतलें कॉर्पोरेशनान ही गरीब म्हूण हांव मदीं पडून म्हाजो बापूय मरे हेल्प करपाक ट्राय केला आनी ते साहेबाचें एलिगेशन घालता तें फॉल्स एलिगेशन. वयल्यान आमकां हांगा इतलो कॉपरेट केला वास्को पुलीस स्टेशन तें हांव फ्रेंडली सांगता इतलें. अशें कशें एलिगेशन घालपाचें? आतां कोणाचें तरी हें आसतलें न्ही, कोणाचें नांव वयर येयल्लें कोणाक नाका आसतलें न्ही. साहेब कडेन बरें काम करता आसतलें पुलीस स्टेशनार, ताका काडपाचें बी कोण ट्राय करता आसतले. कोणाचें मेलो आसतलें ताचें बरें काम केल्लें. तेन्ना चेड्यान बी कोणाक सांगलें भुरग्यांक? चेड्या तो इतलो भिरलो, तेजी इतली मिस्टेक जाल्ली वयल्यान हेंच्यान इतलो सपोर्ट केला. पुलिसान तेजें मेडिकल केला, पुढील मेडिकल सगळें केला. हांव म्हाजी सुद्दां हांव टॅक्सी चलयता. दोन ती गाडी बंद करून हेंचे गरीब म्हणून हेंचे कडेन जावपाना म्हणून हांवें म्हाजे स्वता वचून फ्रेंडाक बी हें करून सामान घेवन येयला खबर गोविंद पयलें सगळें आनी तें हाडून हांगा पुलीस स्टेशन दिला. आनी गौरेश वावर जालो हेणी आमकां खूब सपोर्ट केला. आणि इतले ते सराचे नाव कित्याक पिड्यार केला म्हाका काय वो बुखार से 2 दिन से सोया. वो डर से कुछ हमारा बच्चा लोग बात सरांचे एलिगेशन झाला ते आख्खे फॉल्स एलिगेशन. आणि आमकां सुद्दां फिलिंग आता त्या सरान आमकां हेल्प केला. सगळ्यांनी हेल्प करून तेंचे इतले अगेन्स्ट तुमी हे घालता म्हणून अशें कोणा अशें जावचें न्हू. आनी कोणाचें नांव पिड्यार करचें न्हू. आनी कोणी रावता तेणी ओपनली सांगचें ना. मेरे को बहुत हेल्प किए हैं लोग. मैं तो हाथ जोड़ता हूँ. कोई झगड़ा लगावे कुछ भी करे मेरे को नहीं मांगता. मेरे को सब लोग इधर हेल्प किए 2 बार. सर आता फुडें तुमचें कितें आसतलें? फुडें हांवें कितें आसा तें क्लॅरिफाय केल्लें आसा. माय सुपिरियर ऑल्सो नोज मी, दे ऑल्सो ट्रस्ट मी.
सो कितें हांवें फॅक्ट आसा तो तांचे फुडें दवरचा. सो हातूंत लिपोवन दवरपाचें कांयच ना. हातूंत कितें आसा तें क्लियर कर कितें आसा तें. लिगली करता कितें आसा तें आमकां फुडें वचपाय. फाल्यां लिगली करप ताणें सारकी करून दिवप तांचें एक्शन घेवप दीस इज इनजस्टीस. पण त्या भुरग्याक आमी समजय दिलो कितें आहा तो. कित्याक इट इज हीज मिस्टेक. फाल्यां ताणें परत कोणा कडेन वचून कोणाचोय जीव घेवपा जायना. हांगा कितें आसा जेन्ना आवय बापायक किंवा ओनराक खबर आसता तो गाडी घेवन वता म्हूण देन इट इज देयर मिस्टेक ऑल्सो. पण हांगा कितें आसा हांगा ओनराकय खबर ना ताच्या आवयकय खबर ना तो गाडी घेवन गेला म्हूण. आनी ती हांगा इतली त्या चल्या खातीर हांगा आयली म्हजे कडेन रिक्वेस्ट करपा लागली. जेन्ना एक कोणी मनीस रिक्वेस्ट करता तेन्ना तांकां एक चान्स दिवपा जाय. सो त्या प्रमाणे हांवें तांकां चान्स दिलो आनी ताणें विलिंगली आपूण जावन जेन्ना सांगलें आमी कितें आसा ती डॅमेज करून दितात. त्याच बरोबर त्या चल्याकय समज आसता कितें दिलो. सो आतां सोशल मिडिया तूं जाणा सोशल मिडियार कितेंय येता की लोकांनी समजोवपा बाबा कोण खरो कोण कितें तें आतां लोकांनी हें कळप. हो पोस्ट आयलो म्हणटकीर थोड्यांक कितें दिसता केली काय. पूण जे मनीस म्हाका वळखतात तांकां खबर आसतलें हांव कितें तो. आनी ना कित्याक हांगा येता 100 लोक जर आयले तातूंतले 50 जाण ओपोनंट आसतात 50 जाण कंप्लेनंट आसतात. सो 100 जाणां आमी न्याय दिवपाक शकनात. सो 50 जाणांक दुखतातच. सो तातूंतले कोणी आसपाक शकतात जांकां पळय हांगा न्याय मेळना म्हळ्यार कोण तांकां मिस्टेक आसता तांचे वटेन आमी डिसिजन दिवपाक शकनात. आनी कोण कंप्लेनंट आसता तांकां आमी न्याय दितात. सो जे कोण 50 जाणां पळय ते उरतात सो दे ऑल्सो कॅन डू दीस टायप ऑफ नॉनसेन्स. सो हाजेर कितें आसता हांव म्हजी कितें आसता कायदेशीर कंप्लेन दितलोच आनी कितें आसता एक्शन घेवपाक लायतलो. थँक्यू. थँक्यू. बरें ओके.